नमस्कार येवकार गोवा टुनाइटात राधिका कामत सातोस्कार सविस्तर खबरांनी हेडलाइन्स। मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात साखळे विरडी सेव म्हादय सभेची तयारी दबाजान। म्हादय वाचोवंक दुसऱ्या जनमत कौलाचो उलो। म्हादय विशीं सिरियसनेस दाखयात। अख्ख्या गोंयाक चलो विरडी उलो। म्हादय इशू तापता आसतनाच फाल्यां सावन अंदूचे पयले 4 दिसाचे विधानसभा अधिवेशन। 609 प्रश्न सरकाराची 13 बिलां। निमण्या दिसा म्हादयचेर चर्चा। नागरी पुरवणेत साखर पेडण्यार जावप नित्याचेच। 2018 ते 20 मजगती 3 फावट मेळून 30,000 टन साखर पेडण्यार। मंत्र्यान चेपली सरकार बसलो प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह। आदल्या सरकारांनी मायनिंग लिजां वेळार रिन्यू करूंक ना म्हण एक्टिव्हिस्टांचे फावले। 3 म्हयन्यां भितर 86 लिजांची पावणी तडीक। रिबुटींग मायनिंगात मुख्यमंत्री उलयलो। म्हादयचो एम्मूय खबर ना ते पणजे आंदोलना करतात। शाणपणां सांगतात मुख्यमंत्र्यांची एक्टिव्हिस्टांक जाप। म्हादय झुंज पद्धतशीर आमी जिखतलेच मुख्यमंत्र्याचो दावो। काँग्रेसीचो म्हादय जागोर। 70th नानोड्या हेलिपॅडा लागसार म्हादयच्या पात्रांत पुजा। गाराणे म्हादयच्या उदकाचो कलश गांवांनी व्हरून पुजा। जनजागृती सुरू। म्हादयचे स्वरूप महत्व आयची स्थिती गोंयकारांक कळची म्हण 70तल्या युवा जाणकार पर्यावरण प्रेमींची उस्ते ते झाडांनी म्हादय परिक्रमा। दुसरी परिक्रमा कर्नाटक मेरेन। चोडणा बापायन 13 वर्साच्या धुवेक मारली। ओडणेन गळो ओंदून खून। मानशेकडेन सापडिल्ली चलयेची बॉडी। सोरो पिवन आवयक पिट्टा म्हण विरोध केल्ल्यान खून। बापूय सलीमाची कबुली। आनी नेपाळाच्या पोखरांत मोठो विमान अपघात। येती एअरलायन्साचे 4 क्रू धरून 72 प्रवाशी सोंपले। इंजिन फेल। लँड जावच्या आदी कांय खिणां आदी क्रॅश। सोंपिल्ल्या मदीं 5 भारतीय। खबरो विस्तारान। जनमत कौलाच्या वर्सुकी दिसा साखळे विड्डे सेव म्हादय सभेची दबाजान तयारी। म्हादय वाचोवंक दुसरो जनमत कौल घेयात म्हण आयोजकांनी आदींच उलो मारला। त्या फाटभुंयेर सगळ्या गोंयकारांनी सभेक येवन म्हादय विशीं सिरियसनेस दाखोवचे म्हण एक्टिव्हिस्टांचो चलो विरडी उलो। विरोधी पक्षांचोय मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात सभेक सक्रिय एकवट। साखळे ग्रावंडावेली सेव म्हादय सभेची परवानगी ऐन वेळार रद्द केल्या उपरांत साखळे विरडी गांवांत शिफ्ट। साखळे ग्रावंडा कडच्यान 2 किलोमिटरांचेर, आमुणा पुला कडच्यान 2.5 किलोमिटरांचेर सभेची नवी सुवात। म्हादय विशीं सिरियसनेस दाखोवंक दर एक गोंयकारान सभेक येवचें म्हूण उलो। गोंयची जनता जी आसा ही म्हादय न्हंयच्या अस्तित्वा खातीर कितली सक्षम आसा हें कळपाक गरजेचें आसा। आनी ताका लागून हांव गोंयच्या समस्त लोकांक विनंती करता की तुमी त्या सभेक सहभागी जायात आनी आमच्या घटनेन आमकां जे हक्क दिल्लेले आसा त्या हक्कानुसार सनदशीरपणान ह्या संदर्भान वांटेकार जावप गरजेचें आसा। फाल्यां आमी जर एकठांय येयले आनी अख्खे दाखोवन दिले की बाबा हो प्रश्न जो आसा ह्या प्रश्नाचेर आमी सगळे गोंयकार एक आसा, एकसंग जावप गरजेचें आसा। आनी ताका लागून ही मांडवी न्हंयची जी चळवळ आसा ती म्हाका दिसता की गोंयच्यो ज्यो उरलेल्यो 10 न्हंय आसा त्यांच्या अस्तित्वा खातीर पोषक आनी समृद्ध करपाची चळवळ जावप अशें। मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघातले सभेक वेगवेगळ्या विरोधी पक्षांचो एक्टिव्हिस्टांचो सक्रिय तेको। लोकां मदीं म्हादय विशीं जागृती आनी सभे विशीं जागृतीक नेट। लोकांनी सभेक येवचें म्हूण उलो। फाल्यां सांजेच्या 4 वरांचेर विरडी आमोणा जो ब्रिज आसा त्या ब्रिजा कडेन जी मिटींग दवरल्या थंय सगळ्या गोंयकारांनी येवचे आनी आपलो थंय एनजीओचो आवाज म्हादयक लागून उठयतात। म्हाका दिसता आमी ताका हातभार लावपाक जाय। प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस।
म्हादयचो इशू तापला आसतनाच फाल्यां सावन अंदूचे पयले 4 दिसांचे विधानसभा अधिवेशन सुरू. अधिवेशनात 609 प्रश्न, 134 स्टार, 475 अनस्टार. राज्यपालाच्या अभिभाशणात अधिवेशन सुरू जातले आणि म्हादय चर्चेन सोंपतले. पयल्या दिसा बीएसीचो रिपोर्ट टेबल जातलो. उरिल्ले 3 दीस प्रश्नोत्तर. सरकाराची 13 बिलां आनीकूय येवंक शकतात. या वर्षाचे पहिले अधिवेशन सोमारच्यान सुरुवात जाता. 4 दिसाचे अधिवेशन 16 ते 19 जानेवारी असे असतले आणि या अधिवेशना खातीर टोटल 609 क्वेश्चन येयल्या. तितून 134 स्टार क्वेश्चन आणि 475 अनस्टार क्वेश्चन. पयले दिसा गव्हर्नर एड्रेस आसतलो आणि त्या दिसा बीएसीचो रिपोर्ट, बिझनेस एडवायझरी कमिटीचो रिपोर्ट टेबल करतले. त्या दिसा क्वेश्चनावर आसना. तेजे उपरांत उरलेले 3 दीस आहा ते 3 दीस क्वेश्चनावर सेशन आसतले. पयले 1 वरा 0 वर सेशन आसतले. सो पयले दिसा गव्हर्नराचें अभिभाशण जाल्या उपरांत तेजे दुसऱ्या दिसाचे म्हणजे 17 आणि 18 तारखेचो बिझनेस आहा थंय डिस्कशन ऑन मोशन ऑफ थँक्स टू द गव्हर्नर एड्रेस हेजेर 2 दीस डिस्कशन जातले. मागीर सगळ्या आमदारांक तेजेर उलोवपाक मेळटा ते जातले. 13 गव्हर्नमेंटाची सरकाराची 13 बिलां आसा. मदीं कॅबिनेटान आनीक बिलां येवपाक शकता. सप्लिमेंटरी डिमांड सेकंड बॅच आसतले एका. तेजे उपरांत ऑबिचरी आनी कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन ती आसतली. दिगंबर कामत पब्लीक अकाउंट्स कमिटीचे जे चेअरमॅन आहात ते आपले 4 रिपोर्ट ह्या असेंब्लीन टेबल करता. तेजे उपरांत ती 4थ्या दिसा म्हणजे 19 तारखेक लास्ट डे ऑफ असेंब्ली आनी क्वेश्चनावर जातलो. तेजे उपरांत डिस्कशन ऑन म्हादय इशू दवरला. म्हादयचेर डिस्कशन जातलें. व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकाराक नालो की चिलकार प्रुडंट आहे. नागरी पुरवण खात्यान 2018 ते 20 मजगती 3 फावट साखर पेड्ड्यार करून 30,000 किल डिस्पोज केली. एका प्रकरणात अधिकाऱ्यान हे खात्याचे नित्याचेच विजिलन्स इन्क्वायरी करची म्हण फायलीर शेरोय मारिल्लो. तेन्नाचो मंत्री गोविंदान ती फायल 5 म्हयने कुसयली आणि सय मारिनासतनाच परत धाडली. प्रुडंटाच्या डॉक्युमेंटांत एक्सपोज. खासा रिपोर्ट. फाटल्या दिसांनी कोविडाच्या अरिश्टा वेळार घेतिल्ली 10 टन साखर पेड्ड्यार जाली म्हूण सगळ्याक खबर पातळिल्ली. मात हें प्रकरण इतल्यारूच सोंपना. कोविड अरिश्टाच्या आदीं 2 फावट अशीच साखर पेड्ड्यार जाल्ली. 2018 ते 2020 मजगती वट्ट 29,876 किल साखर नागरी पुरवण खात्यान पेड्ड्यार केल्या. 2018 सरकारान घेतिल्ले साखरेंतली 12,859 किल साखर विरगळी. डिस्पोज करपाक टेंडर काडून सप्टेंबर 2018 94,000 रुपयांक साखर लाटली. मुरगांवां सड्यावयल्या प्रताप मांद्रेकारान सगळी साखर उखल्ली. किलाक 7 रुपया 34 पयशे रेटीन. साखर घेवन पेड्ड्यार जाता ती वेगळी गजाल. हांगा नागरी पुरवण खात्यान मार्केटिंग फेडरेशनाक सांगून संजीवनी साखर कारखान्या वरवीं साखर घेतनाच विरगळिल्ली साखर घेतली आनी पचयली. सप्टेंबर 2019 खात्या खातीर मार्केटिंग फेडरेशनान संजीवनी साखर कारखान्या वरवीं आनीक 34.7 टन साखर घेतली. ऑक्टोबर 2019 म्हणल्यार दुसऱ्याच म्हयन्यांत राशन दुकानांनी साखर विरगळ्या म्हूण उखलूंक न्हयकार दिलो. त्या उपरांत मार्केटिंग फेडरेशनान ती साखर मेळ्ळी तेन्नाच विरगळिल्ली आशिल्ली म्हूण सांगलें. विरगळिल्ली साखर दिल्या ती बदलून दिवची म्हूण खात्याचो संजीवनी कडेन पत्रव्यवहार जालो. कांयच रिस्पॉन्स नाशिल्ल्यान संजीवनी कारखानो आनी साखर सप्लाय करतल्याचेर कारवाय करिनासतना खात्यान ती साखर टेंडर काडून डिस्पोज करपाचें थारायलें. एफडीए कडल्यान रिपोर्ट घेवन 34 टनांतली 6,707 किल साखर डिस्पोज करपाक घेतली. ही साखरूय सडा मुरगांवच्या प्रताप मांद्रेकारान 49,298 रुपयांक उखल्ली. किला फाटल्यान 7 रुपया 35 पयशे रेटीन. ह्या साखरीचें टेस्टिंग करपाक एफडीएन 45,000 घेतले आनी साखर डिस्पोज करून आयले 49,000. खात्या कडेन उरले 4,000 रुपया. कोविडाच्या काळात नागरी पुरवण खात्यान संजीवनी साखर कारखान्या वरवीं लैला शुगर प्रायवेट लिमिटेडा कडल्यान 100 टन साखर घेतली. तातूंतले 10 टन विरगळून पेड्ड्यार जाली. एप्रिल 2020 खात्यान लैला शुगर प्रायवेट लिमिटेडा कडल्यान 100 टन साखर घेतली. एप्रिल 2021 उरल्या ती साखर बरी आसा काय म्हूण तालुका कार्यालया कडेन रिपोर्ट मागलो. सगळ्या तालुक्यांनी मेळून 11,616 किल साखर खावपाचे परिस्थितीत ना म्हूण रिपोर्ट दिलो. खात्यान मेळटा ती बरी साखर कुशीक काडून 10,310 किल साखर डिस्पोज करपाक काडली. ही साखर कोल्हापूरच्या देसाय कटलरीन 1,62,000 घेतली.
किल्लाक ₹15.75 रेटीन. तिसरे फावट साखर पेड्ड्यार जाल्ल्यान सचिवान दक्षता खात्या कडल्यान चवकशेचे आदेश दिले. मात ती फायल मंत्री गोविंद गावडेन दामून दवरली. पळयात कशी ती. 10 टन साखर पेड्ड्यार जावप ही वर्सांतली तिसरी खेप. तिसरे फावटी अशें जाल्ल्यान नागरी पुरवण खात्याच्या सचिवान साखर डिस्पोज करपाच्या फायलीचेर शेरो मारलो. असले प्रकार नागरी पुरवण खात्यान रुटीन आनी कॅज्युअल जाल्यात. ह्या प्रकरणात विजिलन्स इन्क्वायरी करून जबाबदारी थारावची म्हूण सचिवाचो शेरो आशिल्लो. ती फायल 2 ऑगस्ट 2021 ह्या दिसा नागरी पुरवण मंत्री गोविंद गावडे कडेन गेली. ती फायल एकदम 5 म्हयन्यांनी 5 जानेर 2022 परत खात्या कडेन आयली. परत आयिल्ले फायलीर मंत्र्यान शेरो मारूंक ना आनी सय लेगीत करूंक ना. खात्यान परत फायल सरकाराक धाडून मुख्यमंत्र्या कडल्यान पास करून घेतली. तेन्ना आचारसंहिता लागिल्ली. साखर डिस्पोज करपाची आनी चवकशी करपाची फायल मंत्र्यान 5 म्हयने चेपून दवरली म्हूण अधिकाऱ्यान परत फायल सरकाराक धाडटना नोंद केली. ते उपरांत चवकशी अधिकारी नेमून उपरांत ताच्या रिपोर्टा वयल्यान केस विजिलन्साक दिली. आतां हें पळयात. पेड्ड्यार साखर डिस्पोज करपाच्या आदल्या फायलीचेर गोविंद गावडेन फायल येवन 2 दिसां भितर सय केल्या. मात चवकशी करची म्हूण फायल आयिल्ली ती 5 म्हयने चेपली. ताका लागून एप्रील 2021 पेड्ड्यार जाल्ली साखर डिस्पोज जाता म्हटल्यार सप्टेंबर 2022 उजवाडलो. पेड्ड्यार साखर दितल्याचेर कारवाय करून नागरी पुरवण खातें फेल. विजिलन्सात चवकशी चल्ल्या ती फक्त अधिकाऱ्यांचेर. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. आदल्या सरकारांनी मायनिंग लिजा वेळार रिन्यू करूंक नाशिल्ल्यान प्रक्रिया बेकायदेशीर म्हणपाक एक्टिविस्टांचे फावले. हे सरकार मायनिंगाचेर सिरियस. फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर 86 लिजांची पावणी पुराय करतले म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. सांखळे जाल्ल्या रिबुटींग मायनिंग कार्यावळीत 4 मायनिंग ब्लॉक्सांच्या यशस्वी बिडरांक लेटर ऑफ इंटेंट दिले. मायनिंग रिन्युअल केले 2007 ते 12 ह्या काळात जाल्यार फुडली 25 वर्सां तांकां मायनिंग चलोवंक मेळटलें आसलें आनी कोणूच इल्लिगल म्हणचो नासलो. ते तेन्ना रिन्यू करूंक ना. तेका लागून सुप्रीम कोर्ट आनी बाकीचे जे सगळे सो कॉल्ड एनवायरमेंटलिस्ट हांकां सगळ्यांक संद मेळ्ळी कोर्टात वचपाक. ब्रिटीश सरकार गव्हर्मेंट कंटिन्यूस प्रोसेस बट गव्हर्मेंट म्हणून हांव जर म्हाजी जबाबदारी फेलियर ठरला आसत जाल्यार ती जबाबदारी आपूण स्विकारपाक जाय. त्या कन्सेप्ट त्या वेळाच्या गव्हर्मेंटाची जबाबदारी आसता. आज जर हांव एक करूंक शकलो नासलो जाल्यार फुडल्या 50 वर्सां गोंय भोगतलें आसलें. फुडलीं 50 वर्सां गोंयचे अर्थवेवस्थेक स्थिरताय मेळची म्हण यत्न मुख्यमंत्री सांगता. आदल्या कामगारांक परत कामार घेवचें म्हूण खंय कंपन्यांक कळयलां. उरलेली लेटरां जी आसा म्हणजे जवळपास 86 लिजीस फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर म्हणजे 31 मार्च पर्यंत आमी हे पुराय ऑप्शन कंप्लीट करपाक शकतले. म्हाजी सरकार म्हणून तुमकां सगळ्या जाणांक विनंती आसा, ज्या मैलीत जे कामाक आशिल्ले म्हजे कामगार भाव आसतले कदाचित ते दुसरे कडेन कामाक वयतले आसतले पण तांकां आपल्या गांवांत काम मेळपाक जाय. बीड जिखिल्ल्या कंपन्यांनी मायनिंग सुरू करूंक लागपी दाखल्यां खातीर बेगीनूच अर्ज घालचे म्हूण मायन्स संचालक उलयलो. I also appeal to the winning bidders that as early as possible go ahead with getting all approvals. These 4 blocks require all fresh approvals. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर आणि सिद्धार्थ कांबळी. जांकां म्हादयचो एम्मूय खबर ना ते पणजे बसून आंदोलनां करतात. म्हाका शाणपणां सांगतात. मुख्यमंत्र्यांची म्हादय एक्टिविस्टांक सांखळे कार्यावळीत जाप. ज्या पद्दतीन आमी कायदेशीर झूज टेक्निकली गजाली पळयता, ज्या पद्दतीन आमी मुद्दे मांडटा, हरकती हाडटा तें पळयल्यार सरकार म्हादयची केस जिखतलो. मुख्यमंत्र्याचो दावो. म्हणजे जांकां म्हादयचो एमूय खबर ना आनी म्हादय खंयच्यान सुरू जाता आनी खंय सोंपता हेंय खबर ना ते आज म्हादयचेर पणजे बसून भाशणां करतात आनी म्हाका सांगतात शाणपणां. म्हणून म्हाका निश्चितरित्या खात्री आसा ज्या पद्दतीन आमी लिगली फायट करता, ज्या पद्दतीन आमी टेक्निकली टॅकल करता आनी ज्या पद्दतीन म्हणजे आमचे लर्नेड एजी हांगासर आसात आनी ज्या पद्दतीन मुद्दे म्हणजे आमी खंयचोच विशय आमी सुप्रीम कोर्टात म्हादय ट्रिब्युनलान आनी बाकीचे कडेन हे ऑब्जेक्शन्स तांकां हाडपाचे हे सोडूंक ना. आनी निश्चितरित्या जेन्ना 2 विजय आमचे जाले, परत एकदा सांगता मायनिंगाच्या बाबतींतूय आमी जिखले आनी मोपाच्या बाबतींतूय जिखले, म्हादयच्या बाबतींत आमी जिखतले. म्हादयचेर दिल्ली आवाजूच ना म्हूण अदीं मदीं भाऊचे नांवान शबय जाता.
तितल्यार मिडियान भाऊक घातलो. राजिनामो दिवप ही खंय मागीरची गजाल. सध्या म्हादय लढ्यात दोनाचे 4 हात करपाची गरज आसा. आम्ही रिजायन ह्यो गोष्टी आम्ही पयलींच क्लियर केला. ह्यो सगळ्यो नंतरची गोष्टी. हांगा जर हाका जर हें करूं जाय, आपलें काम जर करून घेवं जाय, आमी फर्मली उबी रावपाची गरज आसा सगळ्यांनी. आनी त्या हो प्रश्नच येना लक्षात आयलें. आनी कोण ओपोजिशन म्हणून रिजायन न्ही, हो आमचो भितरलो अंतकरण वचून प्रश्न आसा. सपोज त्या दिसा हांवें कितें उडयल्लें की रिजायन हो नंतरचो विशय आसा. आनी तर रिजायन दिवन जर हो जर प्रश्न सुट्टा जाल्यार आमी फाटीं रावची ना म्हणून. पूण आज ह्या परिस्थितीन दोन हाताचे 4 हात करपाची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आणि सिद्धार्थ कांबळी. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. गोंयच्यो न्हंयो वाचोवपाक पयलीं म्हादय वाचोवपाक जाय. म्हादय वाचोवंक जण एकल्यान फुडें येवचें, तेंको दिवचो म्हण आरजीचो आमदार विरेश बोरकाराचो पिसुल्ल्या 70 उलो. म्हादय वाचोवंक आरजीची एकला चलो रे भुमिका. आमी समज हें राखना, आमचे फुडल्या पिळगेक आमी राखना, नाल्यार फुडली पिळगीच आमकां गायो मारतली की बाबा आमच्या जाणट्यांनी हें राखूंक दिवंक ना आमकां, आमच्या जाणट्यांनी हें सोडलें, आमच्या जाणट्यांनी झूज दिवंक ना, आमच्या स्वतंत्र सैनिकांनी झूज दिले म्हणून आयज गोंय स्वतंत्र जावपाक पावलें. आनी आयज समज आमी तशें बसले, ओगीत बसले, परत झूज दिवपाक लागून फुडें सरना, नाल्यार सेम जातलें की बाबा आमचे भुरगे म्हणटले की बाबा जाणट्यांनी कांयच करून आमच्या जाणटे फक्त सुशेगाद रावले, मेळटा ते खाल्ले आनी न्हिदले. हे आमकां जाय. आमकां जाणट्यांनी आमच्या भुरग्यांनी फुडल्या पिळगेच्या भुरग्यांनी आमकां म्हटलेलें जाय काय ना, सगळे ओगी आसा. तो हेका लागून आमकां झूज दिवपाची गरज आसा. आमच्या स्वतंत्र सैनिकांनी जशी झूज दिली गोंय राखपाक, गोंय गोंयकारां कडेन दवरपाक. काँग्रेसीचो म्हादय जागोर सुरू. 70th नानोड्या हेलिपॅडा लागच्यान व्हांवपी म्हादयत पुजा केली. गाराडे घाले. मोठ्या कलशांत म्हादयचें उदक घेतलें. हो कलश गांवांनी भोंवडावन त्या गांवांत म्हादयच्या उदकाची पुजा करतले. म्हादय साल्वार करूंक जनजागृती करतले. म्हादय बचावाक दरेक गोंयकारान फुडें सरचें म्हण काँग्रेसीचो उलो. 70 सावन काँग्रेसीन म्हादय जागोर सुरू केलो. नानोड्या हेलिपॅडा लागसार म्हादयच्या पात्रांत पुजा करून गाराणे घाले. म्हादयच्या उदकाचे तीर्थप्राशन. म्हादयच्या उदकान मोठो कलश भरलो. कलश गांवांनी भोंवडायतले. थंय म्हादयचें उदक दवरून ताची पुजा जातली. लोकांक म्हादय विशीं जागृत करतले. आमी तो कलश भरतले आनी तें पवित्र उदक आमच्या गांवांनी आमी पावयतले. त्या वाठारांत पावोवंक शकता थंय आमी ते पावयतले आनी त्या वाठारांत त्या उदकाची, ह्या पवित्र उदकाची आमी पुजा करपाचे हे करतले आनी त्या वरवीं गोंयकारांक जागृत करतले. गोंयकारांक ह्या न्हंयचें महत्व कितें, ही न्हंय ना जाल्यार कितें जातलें हें खुबशा लोकांक अजुनूय खबर ना. तेंय सांगपाचो आमचो प्रयत्न. Our enemy is not our fellow Goan. Our enemy is the one who is robbing us of Madey. आणि तुमको खबर आसा, when a mother dies, what we feel in our family. So that is what आमी अपील करतात लोकांक. Whether you are in north, south, east or west, please come forward. म्हादय जागोर खंय 2019 काँग्रेसीनूच सुरू केल्लो, आता परत सुरू. आणि काँग्रेस पक्षान 2019 चालू केल्ले आहा. एक्चुअली म्हादय जागोर म्हणटा तो अवेरनेस 2019 आमी प्रत्येक मतदारसंघान हो इश्यू घेवन गेल्ले आसा. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. म्हादय ही लायफलायन. तिचे स्वरूप, तिचे महत्व, आयची स्थिती गोंयकारांक कळची म्हण 70तल्या युवा जाणकार पर्यावरण प्रेमींनी म्हादय परिक्रमा केली. 70तल्या उस्त्या देवळांत पांयां पडून परिक्रमा सुरू जाली. ती झाडांनी सोंपली. म्हादयच्या पात्रांतले वेगवेगळे पाणशिरे व्हाळांचो नियाळ घेतलो. दुसरी परिक्रमा झाडांनी ते कर्नाटक मेरेन रोखडीच. रानवटी जिवावळ वाघां खातीर म्हादय राखूंक जाय. म्हादयचे बरें वायट जाल्यार न्हयदेग्यांच्या गांवांचे लुकसाणूय मोठ्या प्रमाणात जातले. ही परिक्रमा जी आसा खास करून ती म्हादयची जी वेगवेगळी रुपां आसात, वेगवेगळे पानशिरे आसात, वेगवेगळे व्हाळ आसात, ह्या सगळ्या व्हाळांनी आमी वचून ही परिक्रमा करतले. आयजूच जावची ना, ताका खूब दीस लागतले. आणि ही परिक्रमा आयज आमी कांय विशिश्ट भुरगे एकठांय येवन सुरू केल्या, जे 70तले
वेगवेगळ्या गावांतले आसात. एकाच गावांतले लोक हे न्ही, प्रत्येक गावांतलो एकटो एकटो अशें करून प्रतिनिधी जे हांगा जनावरां म्हादें लागून वाघ म्हणा आनी कितें व्हडले व्हडले जनावरां म्हणा जे रानान आसात म्हादेच्या उदकाक लागून जर म्हादें सुकत जाल्यार ते येता ते आमच्या शहरात येवंक लागतले आनी मागीर शहरात सुद्धा मागीर व्हडल्या व्हडल्या जनावरांचे आक्रमण लोकांचेर जावंक शकता. ताका लागून आमकां म्हादय ही वाचोवपाची गरज आसा. ते जर उदक तेंच्यान जर त्या वाटेन वळयलें म्हणजे डायवर्ट केलें समजा जाल्यार आमचे हटेन जे सत्तरीन जे उदक व्हांवपी आहा ते देगेक जे जितले गांव आसा त्या गांवाचे नुकसान खूब जातली. त्याच बरोबर ह्या जंगलांनी पळय पशु पक्षी जनावरां जी कितें आसा पळय ती उदक नाल्यार तडफडून मरतली. सत्तरीचे सगळेच जीवन जे आसा त्या ह्या अखंड व्हांवपी म्हादेच्या झऱ्याचेर अवलंबून आसा. कितलीशीच जनावरां आसा, अभयारण्य आसा, जे अभयारण्य आमी आमचो सरकार म्हणटा की आमचे अभयारण्य एकुलते अभयारण्य आसा म्हादय अभयारण्य. तातूंत जी जनावरां आसा ती कोणाचेर जगतात, खंयच्या उदकाचेर जगतात, तर ते आयज म्हादयचेरच जगतात. म्हादयच्या आंदोलनात तरणाट्यांचो वांटो जाय. कार्यक्रम जाता त्या कार्यक्रमांनी खूपशे लोक येतात, पण असोय जेन्ना आंदोलनाचे जेन्ना स्वरूप येता तेन्ना त्या आंदोलनांनी युवा वर्ग जेन्ना येतलो तेन्ना त्या एका आंदोलनाक खूब अशें एक बरें स्वरूप येतलें आनी तितूनसून आमी म्हादय आमी कितें आसा ही दाखोवपाक शकतले. आयच्या भुरग्यांनी खरो म्हणजे ह्या म्हादयचो अभ्यास करपाची गरज आसा. पहिली परिक्रमा उस्ते ते झाडांनी जाली. दुसरी झाडांनी गांवच्या वाठारांतल्यान सुरू करून कर्नाटका वटेन आशिल्ल्या सुक्या पानशिरे आनी लागसारच्या वाठारां मेरेन जातली. आमची पहिली परिक्रमा असली म्हादय वाचोवपा खातीर. दुसरी परिक्रमा आमी परतून घेवन येतले, जे आमी आज जागो स्टॉप केला जे झाडांनी त्या झाडासून परतून स्टार्ट करतले आनी जे कर्नाटक वाटेंतले जे जितके पानशिरे सुके पानशिरे म्हणून जे न्हंयो आसात व्हडल्यो व्हडल्यो ते न्हंयचेर येतले आनी ते न्हंय दाखयतल्यो. एकच उद्देश एकच हेतू, ज्यांका म्हादय खबर ना आनी जे हांगासर प्रत्यक्षान येवंक शकना त्या लोकांक आमी प्रत्यक्षान म्हादयचें दर्शन कितें आसा, म्हादय म्हणजे कितें हे आमी दाखोवपाचे प्रयत्न करतले. आमची म्हादय आमची म्हादय आमची म्हादय. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. चोडणा बापायन 13 वर्साच्या धुवेक ओडणेन गळो ओंदून मारली. काल चोडणा मानशे कडेन चलयेची बॉडी मेळिल्ली. पोरण्या गोंयच्या पुलिसांनी चलयेचो बापूय सलीमाक उखल्लो. आपल्यानच धुवेक मारल्या म्हण सलीमान खंय कबुली दिल्या. फामील मायग्रंट टायर्ड जावन खंय तो बायलेक पिट्टालो. धुवेन विरोध केलो म्हण तिका भायर आपोवन मारली. ताका 5 दिसांची कस्टडी पडल्या. Accused Muhammad Salim has confessed to the Old Goa police that he has killed his own daughter. Reason behind the murder, he has disclosed that he was angry that his daughter had disclosed to the landlord that he fights with the family and he had assaulted his wife, which is why he took his daughter to an isolated place and strangulated her. Mukesh Kumar for Prudent. नेपाळाच्या पोखरांत मोठो विमान अपघात. 4रांचो क्रू धरून सगळे 72 प्रवाशी सोंपले. काठमांडू ते पोखरा वचपी डॉमेस्टिक येती एअरलायन्साची फ्लायट सकाळी क्रॅश. सोंपिल्ल्या मदीं 5 भारतीय. पोखरा लँडिंग करच्या कांय खिणां पयलीं प्लेनाचें इंजिन फेल जालें आनी प्लेन विमानतळा लागसार कोसळ्ळें. फाटल्या 30 वर्सांत नेपाळांत हो 27वो प्लेन क्रॅश. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.